फाटले कांय दीस जाले ड्रग्साच्या संदर्भात जे डिस्टर्बिंग न्यूज येवंक लागल्यात, म्हणजे विधानसभेन एक सरकारान उत्तर दिवप आणि विधानसभे भायर जे युनियन होम मिनिस्ट्री हाजे अंडर जे एनसीबी येता, ही जी एनसीबी हांगा धाड घालता फाटल्या तिसरे दिसा सेकंड धाड, 2 raids in last 3 days, आणि लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स मेळप, सिंथेटिक ड्रग्स मेळप, मॅन्युफॅक्चरिंग इक्विपमेंट्स मेळप, हे सगळे दाखवून दिता की आमचे होम मिनिस्ट्री कितली इनकॉम्पिटंट इन डीलिंग विथ द इलिसिट ड्रग प्रॉब्लम इन गोवा. आणि पॉलिटिकल पॅटर्नच्या खातीर हे फ्लरिश जायत आसा. ही एक खंताची आणि सारखी दुःखाची गोष्ट. हातून एक स्पष्ट जाता की पॉलिटिकल विल पॉवर त्या सरकाराक ना ड्रग्सांचेर क्रॅकडाऊन करपाक, टू ब्रेक द बॅकबोन ऑफ द ड्रग ट्रेड विथ अ आयर्न हँड. These type of illegal things, म्हणजे illegal आणि immoral, which finishes off the families, which finishes off the lives, हांचेर जर कारवाई करतलो जाल्यार you have to deal with the iron hand, and there should be no political interferences in these things. आणि एनसीबी येऊन हांगा धाड घालता आणि आमचे एएनसी किंवा लोकल पुलिसांक कांयच कळना. म्हणजे अंजुना सारख्या वाठारांत जे आज लॅब धरले, मॅन्युफॅक्चरिंग लॅब, तुम्ही चिंतात आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटा आसा, एक नवे सुरू जाला की आमच्या अध्यक्षान विधानसभेन म्हणिल्ले ईज ऑफ डुईंग ड्रग ट्रेड इज हाय इन द स्टेट म्हणून. सो हातून एक स्पष्ट जाता की आता लोक इवन ड्रग पेडलर्स, ड्रग ट्रेडर्स हे येऊन हांगा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स घालपाक लागले. हाच्या पयलीं आमच्या अध्यक्षान तुमच्या मुखार दवरिल्ले जशे तरेन गांजा लिगलायज करपाचो सरकाराचो यत्न आशिल्लो, जे गोवा फॉरवर्ड पक्षान उक्ताडार हाडटकच आणि कॉन्स्टंट फॉलोअप करतकच वी कॅन से प्राउडली दॅट गव्हर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू बॅकट्रॅक द प्रोजेक्ट and government had to reject it. आणि करताकच आम्ही वगैरे रावले ना, कंटिन्युअस फॉलोअप करून करून पयर जेन्ना आमच्या अध्यक्षान तुमच्या मुखार दवरले काही कपल ऑफ मंथ्स पयलीं की फायनली रिजेक्ट करून आम्ही तो घेतलो फाटल्यान लागून. म्हणजे हातून एक कदाचित मेसेज गेली ड्रग पेडला की सरकारूच जर अलाव करूंक शकता जाल्यार आम्ही कित्याक करचें न्ही. Can you all believe this? Manufacturing labs in the state. And what is the intelligence team doing? What is the special branch doing? What is the ANC doing? सत्ताधारी पक्षान सरकार जे आसा, खास करून मुख्यमंत्र्याक, होम मिनिस्टरांक कळपाक जाय की कटिंग अक्रॉस पार्टी लायन्स, राजकारणी असो किंवा कॉमन मनीस असो, सगळ्यांक भुरगीं बाळां आसात. हे आज कळना जेन्ना फाल्यां कोणा तरी राजकारण्या मदलो जर भुरगो किंवा चली भुरगे ड्रग्स घेवंक लागले तेन्ना आमचे दोळे उगडटले. सो यू कॅनॉट अलाउ इट टू हॅपन एट दॅट लेवल. म्हणजे थंय पण कित्याक पावपाक दिवपाक जाय. काही गजालींनी सरकारान हॅज टू डील विथ द आयर्न हँड, विच इज राईट नाव नॉट हॅपनिंग इन द स्टेट. हाच्या पयलीं तुमकां खबर आसतलें हैदराबाद पुलीस कमिशनर
ताणें 2 महिन्या पयलीं स्टेटमेंट केल्लो एका डिजिटल मॅगझिना कडेन जे डेली गोंयकारपण म्हणून पेपर येता ताचेर इंटरव्यू छापून आयिल्लो की हांगच्यान कांयच कॉपरेशन मेळना आनी गोवा इज अ मार्केट प्लेस फॉर ड्रग डिस्ट्रिब्युशन इन द कंट्री. हे कोणी म्हणिल्ले हैदराबादच्या पुलीस कमिशनरान. आणि त्या वेळाचेर आमचो डीजीपी हरशी बरो अपरायट ऑफिसर तो आयजी आसतना तेन्ना आमी बरोबर तेन्ना सरकाम केल्ले आसा. पूण आय डोंट नो आतां कसले पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर डीजीपी काम करता. त्या वेळार जेन्ना हैदराबाद पुलिसांनी जेन्ना हे केले डीजीपीन रोखडे रिप्लाय केली की आमी ताका पत्रां बरयल्यात तो रिस्पॉन्ड करना म्हणून. कोण? हैदराबाद पुलीस. पूण हैदराबाद पुलीस हॅड समथिंग एल्स टू से. पूण आतां जेन्ना एनसीबी धाड मारपाक लागला फाटल्या 3 दिसाच्यान गोवा पुलीस गोवा एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पक्ष सरकार ओग्गी आसत. नॉट अ सिंगल वर्ड केला. कोणे केला स्टेटमेंट? मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्र्यान केला. गौतमाक विचारपा जाय चीफ मिनिस्टराक हाजेर. दिस इज अटर शॉकिंग. कारण सेंट्रल होम मिनिस्ट्री म्हणजे बापू यांचो वयल्यान डबल इंजिन म्हणटात न्ही. सेंट्रल एनसीबी कम्स अंडर द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स. हांवें तें चॅक केलें. सेंट्रल होम मिनिस्ट्री has started cleaning up the state, the drug front. कारण हातून स्पष्ट जाता की भारतीय जनता पक्षाचे गोवा सरकार हे कम्प्लिटली फेल झालं.